आमच्या पातकांची पाळां उमटून काडल्यार मात्र उजवाडाची भुरगीं जावंक साध्य. जर तर ते पाळां समेत ल्हान आसतना ते उमटून काडलें, कम्युनिस्टचें जावं कोडपाळेचें जावं खंयचें जावं, ते उमटून काडना जाल्यार ते कातरले ते मोठे मोठे जाता आनी एक दीस आमचे ते उमटून काडूंक जाय. ते पाळां तावन काडनातल्यार आखेरेक आमचें आखेर जाता, आखेर वा पातकान खेळ जाता. बाळका जेजुती म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आज आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा पातकाचे पाळां उमटून काडया आनी उजवाडाची भुरगीं जावया म्हणलो संदेश दिता. पातकाची पाळां उमटून काडया आनी उजवाडाची भुरगीं जावया. हांव चिंता तुमी जायते कृशिकां चड जावन कृशिकाच्या बॅकग्रावंडांतल्यान आयिल्लीं चिंता. जर तर तुमकां तोट आसा जाल्यार तोटांत येवची काट झाडां म्हणटा आमी, जावं बरो कम्युनिस्ट म्हणटा हांव, आनी कोडूपाळ्याची पानाची झाडां उमटून काडूंक आमी प्रयत्न करता. कित्याक कातर नसो, कित्याक सण नजो आमी तशेंच सडल्यार कितें जाता, तोड पाड जाता न्ही गे. जर तर तें पाळां समेत ल्हान आसतना तें उमटून काडलें, कम्युनिस्टचें जावं कोडपाळेचें जावं खंयचें जावं, तें उमटून काडना जाल्यार तें कातरलें तें मोठें मोठें जाता आनी एक दीस आमचें तें उमटून काडूंक जायना. जर तर ल्हान आसतना तें उमटून काडलें ताजें त्या झाडांचें नाश करूंक जाता. आज अशें जिवीत म्हणजे आमच्या पातकांची पाळां उमटून काडल्यार मात्र आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक साध्य. त्या खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा जेजू म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फरिसेवाच्या धर्मदृश्टी प्रास तुमची धर्मदृश्ट सर बरी जाल्ल्या करी तुमी सर्गी राजांत रिक्षनांत. कितें फरिसेवांचे धर्मदृश्ट आमी आयकलो सो उपादेश. कितें तें जिवीशी मारी नाका. उपादेश सो उपादेश जिवीशी मारी नाका. पूण आमची धर्मदृश्टी कितें जेजू सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार पडटा, भावाक अरे पेद्दा म्हणटा आनी पिशा म्हणटा, ताका कितें करूंक जाय, ताका निती सभे मुखार हाडूंक जाय, सानिद्री मुखार हाडूंक जाय आनी येवकणेच्या उज्यान तो लासतलो. म्हणजे मरण जिवीशी मारच्या कितें तें, त्या पदकाक कारण कितें, रूट कितें, पाळ कितें, तें जेजू सांगता तें उमटून काडा. धर्मशास्त्र परनसलो वा धर्मशास्त्र दिश्ट जिवीशी मारी नाका, तें आखरे पळोवंक मेळचें. पूण जेजू सांगता ताजें मूळ वा ताजें पाळ उमटून काड. तें जावं पुरो शब्द वापरचे आमी शब्द, आमचें चिंतप थंय उमटून काडूंक जाय. मगचे बोबेनो खंयचे पातक तुमी दखल्या काण घेयात, तें पाळ आतावन काडनातल्यार आखरेक आमचें आखेर जाता, आखेर वा पातकान आखेर जाता. त्या खातीर अनेक दखलो दिवचे जाल्यार मातेवचो अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 8 अशें सांगता. जेजू परमेसवल्यान तशें आसा, परद्वार करिनाका उपादेश. पूण जेजू कितें सांगता, जो कोण खोटे आलोचन एका स्त्रिये थंय दिश्ट लायता, ताणें आपल्या काळजान तिजे कडेन परद्वार करून जालो. परद्वार करचे एक्शन आग्रेक. पूण जेजू म्हूण सांगता, इवन दिश्टीन पळयनाका, चिंतपान पळयनाका, मूळ पातक मूळ उमटून काडूंक जाय. मगच्यो बोबयनो, आज आमचे धर्मदृश्ट आमी एक आमकां अवकाश दिला आमच्या पदका विशयांत आमी नियाळ करूंक न्ही. म्हज्या शेजारच्या बायलेच्या गोवचे न्ही, म्हजें तें अशें उणेपण, म्हजें तें अशें पातक कितेंय पातक जावं, म्हाका दोस्ता जाल्यार बरें जिवीत जिवंक सडिना जाल्यार तें उमटून काडूंक, कितेंय पातक जावं उमटून काडूंक. त्या खातीर मगचे भुवेनो, आमची पातकां आमी ल्हान आसतना उमटून काडूंक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें, जर तर म्हजें पातक हांवें उमटून काडनातलें कितें जातलें. पयलें जावन मगचे भुवेनो, म्हजें पातक म्हाका नासा करतलें. पळया, म्हजें पातक
म्हाका नाश करच्या की अनेकल्याक नाश करच्या की पहिले म्हाका नाश करतले पळया म्हजें पातक अनेकल्याक नाश करच्या पहिले म्हाका नाश करतले दकल्याक आबेलाचें आनी कायनाचें जिवीत तुमी आयकलां पयलीं सांगलां हांवें आबेलाचें न्ही जिवीत आनी कायनाचें जिवीत आबेलान कायना जिवशे मारले न्ही गे ना ना वय कायनान आबेला जिवशे मारले एक्चुअली आबेलान सॉरी कायनान आबेला जिवशे मारले गे ना आबेलान आबेलाक जिवशे मारले पळया तें ताजें जिवीत आखेर करचे पळय जिवशे मारचे पयलें ताजें तें आसता तो मानुभाव चिंतप खंय आसलें आबेल कायना तें आसलें न्ही गे ताजें तें मोसोर आसलो देवान ताजी काणयेक आयकली म्हजी आयकोना तो मनोभाव खंय आसलो तें जर तर कायनान तें उमटून काडिल्लें जाल्यार आबेलाचें मरण जाता गे ना त्या खातीर पयल्या कायना जिवशे मारलें न्ही आबेलाक त्या खातीर मोगाच्यो भोव भयणो आमचें पातक अनेकल्याक नाश करना म्हाका नाश करता त्या खातीर तें हांवें पाळांत हांव उमटून काडूंक जाय दुसरें जावन म्हजें पातक म्हजेर मात्र प्रभाव घालिना तें म्हज्या बवरी जिवनच्या व्यक्तितेन प्रभाव वाडटा नेगेटिव्ह प्रभाव घालता जावं पुरो हांवें करचें तें पातक म्हाकाच नाश करिना म्हाकाच नेगेटिव्ह करून बरिना पूण हांव जियेता कोणा जावं पुरो हजबंड वा वायफ भुरगीं कुटुंबांत तें प्रभाव पडटा जावं पुरो हांव खंय म्हज्या कोणा कंपॅनियनशीप फ्रेंडशीप आसा तांचे तें प्रभाव पडटा म्हजें मात्र न्ही त्या तांचे तें पडटा हांव वस्ती करता खंय काम करता जावं पुरो कम्युनिटी खंय हांव जियेता तांचेर प्रभाव करता त्या कारणा खातीर अनेकल्याच्या पथकाक हांव कारण जाता आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्यो भोवयणो जर तर अशें आसा जाल्यार जेजू सांगता रागार आसा जाल्यार कितें करूंक जाय हांवें म्हजी काणयेक भेटोवंक घेवच्या आदींच हांवें राजी करूंक जाय तेन्ना म्हजी ती काणयेक देव मेस वता आमकां जायते अवकाश आसात ही पातकां पाळांत हांव उमटोवंक आमकां जायते अवकाश आसा आमी जायते साक्रमेंत आचार करता जावं पुरो मिसाचें बलिदान जावं पुरो हांव कुमसाराक येता जावं पुरो आराधना रेत्युऱ्यो ही सकड आमची आचारां साक्रमेंत आचारां कितें करूंक जाय म्हाका बरो व्यक्ती करूंक जाय जर तर म्हाका कितें म्हज्या जिविताक बऱ्या जिविताक आडखळ करता तें उमटून काडूंक आदार जाय जावं पुरो हांवें सांगसो एवकारिस्त खरेपणी जिजू एवकारिस्त येता म्हज्या काळजांत म्हजें जिवीत क्रिस्त बरें जावंक जाय नितळ जावंक जाय पवित्र जावंक जाय जावं पुरो हांवें कुमसाराक येता आसतना अरे पथकां करता आसतना कितें जाता किल्लींत पथकांनी आनी निचेव करून पाटी येवन बरें जिवीत जिवंक आपणें दिता जावं पुरो रत्युऱ्यो एक अवकाश नवें जिवीत जिवंक त्या खातीर मोगाच्यो भोवयणो आमचें तें कितेंच पथकाक कारण जाता जाल्यार तें पाळ उमटून काडूंक उलो दिता कशें हांवें उजवाडाचें व्यक्ती जावंक जाता जिजू जावन आसा उजवाड सांपा उलोवन सांगले परी ह्या पळय हांव जियेना क्रिस्त जियेता म्हणजे जर तर कोण क्रिस्त जियेता क्रिस्त म्हणलो उजवाड जियेता तो उजवाडान जियेता ताका काळोख ना काळोख म्हळ्यार पातक आनी पयल्या वाचपांत आमकां सांगता संवसार आधिपती म्हळ्यार पातक पोरण्या जाल्ल्यान तें तांकां दामोवन धरलें तर क्रिस्त म्हणलें नवें सल्लो तो जिवीत आत्मो आनी उजवाड दिवंक शकलें आमी जावंक जाय उजवाडाची व्यक्ती